नमस्कार. आज RDX गोवाचेर तुमी पळयतले एक नवो एपिसोड जो सुरू जाता जाचें नांव आसा पल्स ऑफ गोवा. पल्स म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा की कोणाची पल्स पळया हो मनीस जितो आसा काय ना. पल्स म्हटल्यार ताड. आनी आज आमी ठरयलां की गोंयच्या बऱ्याच बुद्धवंत लोकांक पडताळून पळोवपाचें. ही ताड गोंयची जर जाणा जावंक जाय आज कशी चलता, सारकी चलता काय ना, तर गोंयच्या बुद्धवंत मानेस्तांक पडताळून पळोवपाचें काम आमी आयज करतले. आनी आयज आमच्या सांगातान आसा एक टायमचे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष बोबनेश बाब मांगेरीश पै रायकार. नमस्कार. मांगेरीश बाब, तुमी आतां इतकी वर्सां गोंयांत वावुरता, अध्यक्षय तुमी जाल्ले गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे, आनी ह्या मळार राजकीय मळार तुमचो वावर जाला, तसोच उद्योगीक वाठारांतय तुमी वावर केला. आतां गोंयाक 19 डिसेंबर 2022 गोंयाक 61 वर्सां पुराय जाता. बरोबर. 60 पुराय करता गोंयान, 61 वर्सां पुराय करता. जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमकां कितें दिसता की गोंयान जें कितें अचीव केलां आज पर्यंत, जें गोंयाक साध्य केलां ह्या विविध विंगड वाठारांनी, तुमकां कितें दिसता गोंयान कितें साध्य केलें आनी कितें साध्य जावंक जाय अजून? खूब कितें आमी जोडलां आनी खूब कितें जोडपाचें उरलांय बी. 60 वर्सां ही तशी पळोवंक गेल्यार व्हडली न्ही, कित्याक ही वर्सां अशींच फुडें पावून आयिल्लीं आसा. पण जेन्ना आमचें लिबरेशन जालें तेन्ना आमी खरेंच मागासलेले आशिल्ले. तुमकां एक थोडेशे फाटल्यान व्हरता हांव. 1961 सालान आमची लोकसंख्या जी आसा ती 6.5 लाखाची आशिल्ली आनी आमचे 84% लोक शेतीचेर निर्भर आशिल्ले. 84%. बाकीचे निकतेंच मायनींग सुरू जातालें आनी थोडे लोक आमचे थंय कामाक वावराक वताले, ना अशें न्ही. पण इंडस्ट्रियलायजेशन म्हणटा तशें कांय नाशिल्लें. आनी आमच्या हातून म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतीन खूब फाटल्यान आशिल्ले, तशेंच शाळाच्या बाबतीन म्हण आनी कितें बाबतींत. म्हणटकीर सुरवाते पासून जे राज्यकर्ते आयले तांणी आपल्या परीन खूब वावर केलो. देखीक गोंयच्या उदरगती खातीर गोंयांक वयर काडपा खातीर. आतां तुमकां खबर आसा की भारत सरकार जेन्ना भारत देश आमचो 1947 स्वतंत्र जालो, ताज्या नंतर 1952तल्यान 5 इयर प्लॅन येवपाक लागले. ते 2 5 इयर प्लॅन गोंयांक चुकले, कित्याक आमी तेन्ना पुर्तुगीजाच्या बंदखणीन आशिल्ले. ते चुकिल्ल्या प्रमाणे आमकां खुबश्यो पळय ज्यो लाव मेळपाच्यो सवलती आशिल्ल्यो त्यो आमकां चुकल्यो. म्हणटकीच आमकां लीप फ्रॉक करून फुडें वचचें पडटलें. आनी त्या मानान पयले आमचे पळय मुखेलमंत्री आशिल्ले भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी खूब बरो वावर केलो शिक्षणाच्या मळार. गांवांत तांणी शाळा पावयल्यो, घरांतल्या भुरग्यांक तांणी शाळेन येवपाक प्रवृत्त केले. आनी ह्या खातीर आमचे आज पळय जे शिक्षणाचे लिटरसी रेट आसा ती सामकी जवळ जवळ 90%च्या वयर आसा. ताका कारण म्हाका दिसता तांणी केल्ली सुरवात पळय आसा ताका लागून हें इतले कडेन पावलां. ताज्या मागीर जे पळय आयले राज्यकर्ते सगळ्यांनी आपल्या परीन गोंयच्या उदरगती खातीर विंगड क्षेत्रांत वावर केलो. कोणें शेतीच्या क्षेत्रांत केलो, कोणें उद्योगाच्या क्षेत्रांत केलो, कोणें हेल्थाच्या क्षेत्रांत केलो. आज सांगपाक बरें दिसता म्हणजे 60 वर्सां जावन सुद्दां गोंय आमचें सुपुल्लें राज्य. हेल्थ पॅरामिटरान आमी एकदम वयर आसा. वी आर द बेस्ट एज फार एज द हेल्थ पॅरामिटर्स आर कन्सर्न. वी हॅव द लोवस्ट ऑफ डेथ रेट अँड द बेस्ट ऑफ बर्थ रेट, लायव्ह बर्थ रेट. म्हणटकीर इन्फंट मॉर्टेलिटी रेट इज द लोवस्ट इन द कंट्री. सो हेल्थ पॅरामिटर्स आर व्हेरी गूड. हें सामकें प्रूव्ड जालां. लिटरसी रेट तुमकां सांगली तशी खुबूच वयर पावल्या. प्रत्येक सॅक्टरांतलें एज्युकेशन आमच्या गोंयान आज मेळूंक लागलां. आमचे कडेन आज टॅक्निकली क्वॉलिफायड पळयत जाल्यार बिट्स पिलांनी धरा, IIT धरा, NIT धरा, ही उंचेली पावंड्याची इन्स्टिट्युशनां आमच्या गोंयान आज आसा. द बेस्ट ऑफ आनी एशियांतलें पयलें मेडिकल कॉलेज आमच्या गोंयान आसा. एशियांतलें पयलें फार्मसी कॉलेज आमच्या गोंयान आसा. हें आमकां मानाचो तुरो. आनी ह्या खातीर गोंय
एज्युकेशन फ्रंटार लिटरसी फ्रंटार खूब फुडले पावंडे घेवंक शकले. पण तुमकां अशें म्हणपाचें आहा की राज्य सरकारान सुरवात पासून ते आतां पर्यंत जी वाटचाल केल्या ती गोंयच्या उदरगती खातीरच वाटचाल जाल्या, तशीच सादारण जो मनीस आहा गोंयचो त्या मनशाच्या उदरगती खातीरूय सरकारची वाटचाल जाल्या. आतां शेतीच्या विशयी जर आमी उलोवपाक गेले, तुमी म्हटलें की सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेवळ्यो, खुबश्या भुरग्यांक नोकऱ्यो, मागीर भलायकीच्यो सुविधा, हेल्था विशयीच्यो सुविधा, हॉस्पिटलां, हें सगळें आतां आमचें गोंयचें मेडिकल कॉलेज अशें आसा जंय पुराय भारतांतले विद्यार्थी शिकपाक येता आनी आपली पदवी घेवन परत आपल्या राज्यांनी वचून थंय प्रॅक्टीस करता. म्हणजे शिक्षणीक मळार गोंय फाटीं ना हें तुमी सांगलांच. तर सर्वसादारणच्या मनशा खातीर गोंयान कितें केलां? तुम्ही शेती बद्दल म्हणे थंय मातशें अशें आमी फाटल्यान आयले. म्हणजे तुमकां हांवें सांगलें तशें 84% लोक शेतीचेर पयलीं निर्भर आशिल्ले खरें. बरोबर, पण शेती खातीर फाटीं उरले म्हणटा पळय आमी, ती मानसीक प्रवृत्ती कोणाची? आमच्या गोंयकाराची. आतां सरकारान कितें ह्या शेती मळार तांकां कितें सवलती दिवंक ना अशें कांय ना, खूब सवलती दिल्ल्यो. आतां जालां. म्हणजे तुमकां सांगपाक म्हळ्यार कितें, ते सकयल येवन जवळ जवळ 4% मेरेन पावले. लोक शेतीचेर अवलंबून 4% पर्यंत पावले. पण फाटल्या 6 वर्सांक आमी जर पळयत जाल्यार हें प्रमाण आतां 4% वयल्यान 16%चेर पावलां. म्हणटकीत ही एक बरी खबर. आतां शेती हो विशय तुमी काडलोच म्हणून म्हणटा, तुमी तुमच्या वाठारान सावयवेऱ्यां कॉलेज, शेतकी कॉलेज तुमी सुरू केली. ही शेतकी कॉलेज सुरू करपाक तुमकां सरकाराचें कितकें सहकार्य मेवळें? सांगपाचें म्हळ्यार सरकारान मोरल सपोर्ट दिलो, पण बाकीचो सपोर्ट आमी अजुनूय वाट पळयता आनी ते येतले अशी आमकां आशा आसा. पण एक सांगपाचें म्हळ्यार अंदू आमकां 10 वर्सां जालीं ते कॉलेज सुरू करून. तर म्हाका विंगड वाठारांतल्या लोकांचे आनी चड करून शेतींतल्या भितर आशिल्ल्या लोकांचे खूब सहकार्य मेळ्ळें आनी ताका लागून ही तड पावूंक शकले आमी. आज एक अभिमानाची गोश्ट म्हणजे आमच्या कॉलेजान शिकून भायर सरिल्ले 100 वयर भुरगे परत शेती करपाक भितर सरल्या. सुरवात जाली. तांणी विंगड वाठारांत काम करपाक सुरवात केल्या. देखीक हॉर्टिकल्चर करता, फ्लोरिकल्चर करतात, लँडस्केपींग आनी गार्डनिंग करतात, नर्सरी चलयतात, अशे वेगवेगळे कामां करतात. त्या भायर मॅकॅनिकल डिवायसेसांची, म्हणजे जी पळय मॅकॅनिकल हें आसा, म्हणजे टिलर्स म्हणा किंवा स्प्रे मॅन्युफॅक्चरींग करूंक लागले, ताजी सर्वीस दिवपाक लागले. वेगळ्या गांवांनी वचून ते सर्वीस दिवपाक लागले. आनी ताका लागून खुबश्या लोकांक कितें आसा, आज काम करपाक मेळनात. म्हणटकीर हे जेन्ना ती मॅकॅनिकल सर्वीस दिता, 1-2 मनशां भितर सगळें काम करून जाता. ओके, म्हाका एक सांगात मंगेश बाब, तुमकां कितें दिसता आजुनूय गोंया खातीर आनी कितें जावंक जाय अशें तुमकां दिसता? गोंयान खूब कितें जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी एक गोश्ट तुमकां सांगता जी घडली, की आमच्या कॉलेजान वी हॅड अ टाय अप विथ हेस युनिवर्सिटी फ्रॉम नेदरलँड. तांची भुरगीं आमचे कडेन येवन रिसर्च करतालीं आनी ती फूड प्रोसेसिंगाचेर रिसर्च करतालीं. 8 वर्सां पयलीं जेन्ना ती पयल्या फावट आयली तेन्ना तांकां सांगलें आमी की गोंयान पणस खूब जाता आनी तुमकां खबर आसा ते पणस पडटा सकयल कुसता, कोण खायना कोण खाता आनी काडप बिडप खूब हें नुकसानाक जाता. तर तांणी ताजेर स्टडी करून ताजे कसो उपयोग करूंक येता हें आमकां दाखयलें आनी आमच्या शेतकारांक इतलें बऱ्याक पडलां की फाटल्या वर्सा जवळ जवळ 200 टन पणस निर्यात जाले आमच्या हांगाचे. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता गोंया खातीर खूब कितें जावपाक शकता. देखीक अनसां आमचे कडेन बऱ्या तरेचीं येता पीक, ताजें फूड प्रोसेसिंगाचेर स्टडी जावंक जाय आनी ताकाय कशें व्हॅल्यू एडिशन त्या संदर्भात अजून शिक्षण मेळूंक जाय. ताका आसा आमचे आंबे तरेतरेचे आसा, तांकां प्रिजर्वेटीव खंयचे वापरल्यार ते चड तेंप उरतले आनी ताजो पल्प काडून कसो भायर धाडूंक शकता हाजेर स्टडी जावपाक जाय. तिसरी म्हणजे आमचे हातून स्पेशलायज्ड आमचे तांदळाचेर जात आसा गोंयची स्पेशल, त्या हाका भायर खूब मागणी आसा. तर ती स्पेसिफीक ताजें प्रोडक्शन कशें वाडोवचें ताजेरूय लक्ष दिवपाचें आसा. अशी खूब गोश्टी आसा
आता तुमकां आयचो ह्या आमच्या मुलाखतीचो आयचो लास्ट प्रश्न विचारता. राजकीय मळार जें कार्य आयज चल्लां ताजेर तुमी समाधानी आसा? तुमकां कितें सांगीन दिसता सरकाराक? राजकीय मळार प्रत्येक जाण आपल्या दृश्टीन दिसता तशें फुडाराक बरें कशें पडचें ह्या दृश्टीन सगळे काम करतात. हांव ताजे बद्दल कांय हें म्हणिना. प्रत्येक सरकारान आपल्या आपल्या परीन गोंया खातीर कितें कितें बरें जावचें ह्या दृश्टीन वावर केल्लो आसा. ह्या नव्या सरकारान जे पळय पयर नवे निवडून आयले, बरी गोश्ट म्हणजे तांणी स्वावलंबन 2.0 हे एक नवें पळय मोख काडल्या, ती खरीच बरी. सरकार तुमच्या दारान लोकांक एक म्हणजे लोकांनी स्वावलंबी जावचे, दुसऱ्याचेर अवलंबून रावू नये. आमचे प्रधानमंत्र्यान जशें सांगलें की आत्मनिर्भर भारत करचो आनी आत्मनिर्भर करपाच्या दृश्टीन आमची पावलां मातशी ठोस जावपाक जाय हें म्हाका दिसता. जे आतां कितें आसा सरकार कितें करता तें बरेंच करता, पण ताज्याकूय मातशें इल्लेंशें फुडें जर वचत आनी ती फुडाराची पावलां मारपा खातीर कसल्या तरेची आमी हें करपाक जाय, म्हणजे आंखणी करपाक जाय, ती करपा खातीर म्हाका दिसता जाणकार लोकांची गरज आसा. आनी जाणकार लोक पळय हांगा आसा तांकां आतां फाटल्या दिसांनी तुमकां सांगता आमी गोवा इन्वेस्ट म्हणून एक प्रोग्राम केलो. कित्या खातीर तर आमकां नवें इन्वेस्टमेंट गोंयांत जाय आशिल्लें. कित्याक नवें इन्वेस्टमेंट हाडीत जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जातलो आनी तुमचे खुबशे भुरगे तांकां एम्प्लॉयमेंट जाय, तांच्या खातीर हें काम केलें. तर तें करता आसतना आमी कितें केलें की आमी सोदून काडलें की आमचे कडेन स्कील सेट कसल्यो आसा. त्यो स्कील सेट आसा पळय त्या प्रमाणेच आमी इंडस्ट्री हाडल्यो. कित्याक नाले जाल्यार आमकां भायले मायग्रंट हाडचे पडटले आशिल्ले. हें गोंयकारां खातीर आमी केलें, गोंयच्या भुरग्यां खातीर आमी केलें. त्याच प्रमाणे आतां सरकारान एक पावल फुडें वचून आमच्या भुरग्यांक खंयच्या वाठारांतलें ट्रेनींग दिवपाक जाय. कित्याक आमचे कडेन अश्यो खुबश्यो नोकरी आसा जंय आमचे भुरगे ट्रेन मेळना आमकां. म्हणटकीर त्या वाठारांत ट्रेन करपाची एक मोख आंखणी करपाक जाय आनी तें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे खुबशे भुरगे कामाक लागतले, खुबशे भुरगे स्वावलंबी जावंक पावतले आनी सर्वीस टू द सोसायटी म्हणून पळय जी आसा ती सुद्दां दिवंक पावतले. म्हज्या कोतान हांव खुबशे जाणांक अपील करता सदांच की तुमच्या माध्यमांतल्यानय करता की तुमी नव्यो आयडियाज, नव्यो कल्पना घेवन येयात. आतां पळय प्रत्येकाक कशें आसा लॉकडावन आशिल्ल्या कारणान लोकांक भायर सरूंक मेळनाशिल्लें, तेन्ना घरा पावोवपाची वेवस्था सुरू जाली. थोड्यांनी ती एप केलो आनी त्या एपाचेर तांकां ऑर्डरी घेवन ते घरा पावयताले. आतां अश्यो नव्यो नव्यो कल्पना घेवन नवे नवे सोसायटी खातीर आमी कितें करूंक पावता. आनी आज आमी पळयता की एजींग फॅक्टर जाला, म्हणजे जाणट्या लोकांची हें वाडल्या, आमच्या प्रत्येक संख्या वाडल्या. तर तांकां आमी कशें हेल्प करूंक शकता, तांचे कडेन आमी कशें पावूंक शकता, तांकां आमी कशी मदत करूंक शकता ह्या दृश्टीन सुद्दां आमी वावर करूंक शकता. तर आमच्या भुरग्यां कडेन म्हजी एक नम्र विनंती की अशे तरेच्यो तरेतरेच्यो तांकां जर दोळे उगडून पळयत जाल्यार भायर सरतकीच तांकां दिसतलें की ही गरज समाजाक आसा. तर ती समाजाची गरज आमी कशी पावोवप आनी ती कशी पुराय करप हें काम सरकाराचें ना, हें आमच्या भुरग्यांनी करूं येता. सगळेच सरकाराचेर निर्भर रावन कांय उपयोग जायना. तर तातूंत कितें जाता पळय ताजें कॅरियरूय घडटा, ताकाय काम मेळटा आनी तो सोसायटी खातीरय पावता. तर ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवचें म्हाका दिसता. आमी उदरगतीच्या पावलां आनीकूय नेटान मारतले ह्याच नेटान जर वचत जाल्यार. तर आज आमच्या द पल्स ऑफ गोवा ह्या नव्या सिरियलीन तुमी पळयले भोवमानेस्त मांगिरीश पै रायकर हांकां, जे एक वेळ गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आशिल्ले. तांच्यांनी आपले विचार मांडले की सरकार आपलें कार्य हें करीत आसा, सरकार बरें बरें कार्य गोंयच्या लोकां खातीर करता आनी ह्या फुडें करतले अशें तांकां दिसता. थँक्यू मंगेश बाब, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.